मारपी गाडयेचो ड्रायव्हर सोडून सोपिल्ल्यांचेरूच फोंडे पुलिसांनी कागाळ केल्ल्यान मांद्रेचो लोक चाळवलो। फायर ब्रिगेडी पोन्ना गेल्ल्या सूरज गावडेक न्याय मेळचो म्हूण मांद्रेचे 100 लोक मंगळारा फोंड्या वचून पुलीस स्टेशनार बसले। फायर ब्रिगेडीच्या ड्रायव्हराचेर एफआयआर करचो म्हूण तांणी पुलीस इन्स्पेक्टराक परत निवेदन दिलें। कांय जाण मुख्यमंत्र्याकूय मेळ्ळे। मुख्यमंत्र्यान सांगले उपरांत पुलिसांनी एफआयआर घालो। ते उपरांत लोक फाटीं सरले। फायर ब्रिगेडीची गाडी आनी स्कूटरीचो कांय म्हयन्या फाटीं फोंड्या एक्सिडेंट जाल्लो। पेडणेचो सूरज गावडे त्या एक्सिडेंटांत आगताक गेल्लो। तो फोंड्या शिकपाक येतालो। पुलिसांनी मरण आयिल्ल्या सूरज गावडेचेरच कागाळ केली। ताका लागून लोक चाळवल्या। मांद्रेच्या लोकांनी पुलीस स्टेशनार वचून फायर ब्रिगेडीच्या ड्रायव्हरा आड कागाळ घालची म्हणून नेट धरलो। पूण पुलिशेची चौकशी सारकी ना म्हूण मंगळारा सुमार म्हयन्या उपरांत मांद्रेचे 100 लोक बस भरून फोंड्या पावले। तांणी पुलीस स्टेशनाचेर धरणें धरलें। आमचे निवेदन आमी पुलिसांक दितले। आज पुलीस PI साहेबां कडेन आमचे डिस्कशन जातले आनी आमची एकूच मागणी आसा, स्वर्गवासी सूरज गावडे हांकां फक्त न्याय मेळचो। सूरजाक न्याय दिवचो म्हणून लोक फोंडेच्या पुलीस इन्स्पेक्टराक मेळ्ळे। मांद्रेच्या लोकांनी वचून एक्सिडेंटाची सुवातूय पळयली। ते म्हणटात गाडयेक बशिल्लो धपको पळयल्यार चूक फायर ब्रिगेडीच्या ड्रायव्हराचीच। निवेदन घेवन येयलें की तेंचो डिमांड असो आसा की जो ड्रायव्हर आहा फायर ब्रिगेडचो तेच्या अगेन्स्ट केस करची म्हणून। मार्क्स कितें आसा ते फक्त ते सायडीक आसात। फक्त जर गाडी स्कीड जाल्ली जाल्यार हो मार्क येवचो नाशिल्लो। हो आमचो मेन हे आसा। हेका खंय तरी फाटसून हो हे फाटल्यान दिला। त्या व्हेहिकलाचे गाडी चेपल्या हे चिड्डला सुद्दां हेवी आसता ते भितर गेला म्हणजे खंय तरी मोठो इम्पॅक्ट न्ही, पण तितलोच पुरो आतां पडपा खातीर कदाचित त्या ड्रायव्हराक अंदाज आयलो ना, तो भितर घेतना। आनी आमचें म्हणणें सदांच लेफ्टाचें व्हेहिकल वचूंक दिवंक जाय आनी मागीर हो रायटाच्यान भितर सरप। आतां जर मेन रोडान कोणी हांगा येवंक सोदता जाल्यार हें ट्रॅफिक पयलीं वचूंक दिवंक जाय आनी मागीर ताणें भितर सरप। सो खंय तरी ताचो अंदाज चुकला आनी ह्या व्हेहिकलाक ताणें डॅश दिल्या सायडीच्यान आनी हो भुरगो पडला। मांद्रेचे थोडे लोक वचून मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे। मुख्यमंत्र्यान सांगले उपरांत पुलिसांनी फायर ब्रिगेडीच्या ड्रायव्हराचेर एफआयआर घालो। जो एक्सिडेंट जाला त्याच्या बद्दल तांच्यांनी एफआयआर रजिस्टर करची असो तांकां आदेश दिल्लो आहा। निर्णय दिल्या बद्दल आमी आमचे धरणे फाटीं घेतलेले आहात, पण आमचो लढो फुडें चालूच आसतलो। 10 वर्सां फाटीं ह्या एक्सिडेंटाच्या सुवातेर स्पीड ब्रेकर घालपाची अधिसुचोवणी जिल्लोधिकाऱ्यान काडिल्ली। एक्सिडेंटांत ह्या सूरजाचो जीव गेल्या उपरांत सरकाराक जाग आयली आनी आतां PWDन थंय स्पीड ब्रेकर घाला। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। मुरगांव तालुक्यांत उदकाचो मोठो प्रस्न आसा। लायट गेली तशें उदक वता। उदकाक लागून लोकांचे आयऱ्या पयऱ्यान हाल जातात। मात BJP सरकाराक ताचें कांयच पडिल्लें ना। टँकराचो धंदो वयर काडपाक म्हूण BJP सरकाराचें हें कारस्थान चल्लां म्हूण काँग्रेसीचो आरोप। कुट्टाळे, दाबोळे आनी वास्को वाठारांत फाटल्या कांय दिसां सावन लोकांचे उदकाक हाल चल्ल्यात। भायर घोग्यांनी पावस मात नळ सुके असली परिस्थिती। लोकांनी मेळून बोवाळ केल्या उपरांत मंगळारा उदक आयलें। मात काँग्रेस म्हणटा सरकाराक हे गजालीचे व्हडलेशें पडिल्लें ना। हांकां खंय तरी डावट पडटा की वेदर दीस वॉटर स्कॅर्सिटी जी जावन आसा पळय गोंयांत आतां सद्या चालू आसा ह्या बेल्टार, वेदर इट्स रियली जेन्युइन or is this some way sort of artificially created so that the tankers, water tankers can make good profit? प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे। आता घेऊया एक विराम।